Welcome to the Garden of Glory. Today's reading is from 1 Timothy chapter 6 verses 1 to 10, where Paul talks about respect, godliness and the danger of loving money more than God. तिमोथाक पावलूचे पयलें पत्र 6 ओळी 1 ते 10. ज्या मनशांचे मानीर गुलामपणाच्या बेसाचें जूं आसा त्या सोमेस्तांनी आपल्या धोनयांक सगळो मान फावो म्हूण समजून चलचें. तशें केल्यार देवाच्या नांवाची आनी आमच्या शास्त्राची कोणूच निंदा करूंक पावची नात. धोनी आमच्या भावार्थाचो जाल्यार तो आपलोच भाव म्हूण नीब घेवन गुलामांनी ताची बेपरवा करची न्हय. उरफाटीं तांणी ओदीक व्हडे जतनायेन ताची सेवा करची, कित्याक गुलामांचे चाकरेचो आदाव काडटात तीं त्याच भावार्थाचीं आनी मोगाचीं भाव भयण. खरो गुरू आनी फोटकिरो गुरू. हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. कोण कोण वेगळें कितें शिकयतात आनी जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोमयाची ओसोल शिकोवन आनी देवाचे खरे भोगतीक पावयता तें शास्त्र मानून घेनात. असलीं मनशां गोरवान फुल्ल्यांत आनी सारकीं नेणार. तांचो स्वभाव असो की कित्याय विशीं वादविवाद करिनासतना आनी उतरां धरून झगडीं करिनासतना तांच्यान रावूं नजो. देखून तांकां नाटकाय भोगता तीं झगडीं मांडटात, एकामेकाक ओकमान करतात, एकामेकाचो दुबाव धरून भोंवतात, थांबो नासतना वाद करतात. असल्यांक बुध गिन्यान ना, स्वताची वळखूय ना. देवाची भोक्ती करून आपणाक खूब गिरेस्तकाय मेळटली म्हूण समजतात. देवाची भोक्ती करून आपणाक मेळना तितल्यान मनशां दादोशी जातात जाल्यार देवाचे भोक्तीन तांकां खरेपणी खूब गिरेस्त केल्यांत म्हणचें. संवसारांत येतना कितें आमी घेवन आयल्यां? कांयच न्हय. संवसार सोडून वेतना कितें तरी आमी घेवन वेतोल्यां? कांयच न्हय. म्हणटच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार इतल्यान आमी दादोशी जावचें. गिरेस्त जावंक सोदतात तीं ताळणेक आनी देवचाराच्या फासाक सांपोडतात, कित्याक निर्बुद्धी आनी नोश्टादीक ओंदवण्यो तांकां ओडून व्हरतात. असल्यो ओंदवण्यो मनशांक निसणटणांक आनी घोटाणांक पावयतात. सगळ्या वायटांचें मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्था थावन कोडसरून गेल्यान आनी अशें सोबार कोश्ट दोगद आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. Paul reminds us to live with respect and to be happy with what we have. Fighting and wanting too much can lead us away from God. Real happiness comes from being thankful and trusting that God gives us all we need. Let us pray. Lord, teach us to be thankful for what we have. Help us to stay away from greed and to live with peace and faith and contentment. Amen. Thank you for joining today's reading in the Garden of Glory. Please like, share and subscribe for more daily readings. Stay grateful, stay peaceful and keep your heart close to God.